least 8 to 10 months for doing the work. We require continuous flow of trucks. But it has to be finished within no time. If it आप is किसी before घर months, तोड़ने की बात कर रहे हो ना, थोड़ा सा ये भी बात को ध्यान में no, we have to reconstruct them later. It's not just demolish and throw them out. 6-8 महीने इज नॉट That is why we require at least 25-30 trucks. कोई Yeah. खाओगे वो चीज़ शुरू कर लो। मेरा तो ये कहना है जितना आप और बड़ा करोगे मतलब वो बड़े के चक्कर में थोड़ा भी नहीं होगा। Report is put up. यार सुनो ना यार, when you write access, I don't know what access ना, you write properly कि आपको यहाँ से यहाँ तक ये demolish चाहिए and on that you take an NOC, okay? You write specifically access। फिर कल को आप कहोगे access मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। Only an access is a random word, स्पेसिफिक चीज़ों को लिखवाइए, ओके? जहाँ यहाँ पर 4-5 साल पहले एक लेडी की भी डेथ हुई थी एक बोल्डर फॉल होने से। सो वी हैड इंस्पेक्टेड विद वेरियस डिपार्टमेंट्स कंसर्न टू चेक व्हाट कैन बी डन सो दैट दिस वल्नरेबिलिटी कैन बी टेकन केयर ऑफ। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड आउट एंड रीच द सॉल्यूशंस। What's the plan here actually? अभी तो यही है कि रिटेनिंग वॉल या फिर फ्लैटन ऑफ द सर्विस, दैट टेक्निकल डिपार्टमेंट्स वुड डिसाइड, सो वी विल गो अहेड विथ दैट। जातली जाल्यार हे 2 वर्सां जाली पावस हे तळप हे करून आमचें कांयच ना। आमी हांगा थंय तळमळटा आनी आमचे NOCक लागून आतां इतले सगळे आमचे कलेक्टर येयले, सगळे जाण येयली तेन्ना हे NOCक लागून आमचे जे भाडकांनीचे उरता पळय ते प्लीज आमकां मातशें लँडलॉर्डान आमकां NOC दिवची ते कितें रिटर्नींग वॉल बांदपाक। आनी आमकां जे पळय आसरो ना कित्याक आमचे इतले इन्कम ना मंथली हे 2 वर्सां कोविडान जावं हेका लागून म्हाजी भुरगीं जावं आमची 3 ज्यो फॅमिली आसा त्यो जळमळाक आसा, इतले रेंट हांव एफोर्ड करूं शकना, 10,000 मंथली रेंट। तेन्ना हांव मागतां की CMान सरकारान सुद्दां आमकां बेगीच्या बेगीन मदत करची आनी आमचे हे रिटर्नींग हॉलाक आमकां हातभार घालचो आनी आमचे मातशें प्रोसिजर बेगीन करून घेवचो। जाल्यार 2 वर्सां फाटीं हांगा एक लँडस्लायड जाल्लें आनी तातूंत एक बायल मनीस एक्सपायर जाल्ली। सो तेन्ना पसून ते पेंडींग आशिल्ले इशू। मागीर आमी पुटअप केले प्रपोजल, म्हणजे लास्ट आय थिंक 6 मंथ्सा पयलीं आमी प्रपोजल पुटअप केले आनी देन मागीर 2-3 आमच्यो मिटींग्स जाल्यो, NOCs कोणा कडल्यान घेवप, लँडस्लायड एवॉयड कशी करप, हे हांकां रिलीफ कसो मेळप। आमी 2-3 गोश्टी केल्यो, म्हणजे जे विक्टिम्स आशिल्ले तांकां आमी कॉम्पेन्सेशन दिवपाक आमी ते पास करून हाडले। सो आतां खंय तरी आतां परत पावस आयलो, सो पावसांत परत लँडस्लायड जावपाक ना आनी आशिल्ली नाशिल्ली घरां डॅमेज जावपाक ना। हाज्या खातीर आज आमी CMा कडेन गेल्ले, सो CMान कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिली की इमिडिएटली वचून थंय ऑन ग्रावंड रियलिटी कितें आसा ती चॅक कर म्हणून। सो आज हें इन्स्पेक्शन आशिल्ली, मॅडमीन कलेक्टरान तिका इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या NOC बी घेवपा खातीर एंड मागीर प्रपोजल वतलो आनी आमी ट्राय करता की जाता इतले बेगीन पावसाळ्या पयलीं ट्राय करता आमी। कित्याक गव्हर्मेंट प्रोसेस तुमी जाणा मातसो हें आसता, तातूंत भितर हांगा लँड डोनर आसा तांणी NOCs दिवपा जाय। द ओन्ली थिंग इज ताजो प्रपोजल आसा की 7 कोटीचो आसा, इट इज अ लेंदी प्रोसेस। सो ते आतां आमकां कितें जाय, इमिडिएट कसो रिलीफ मेळटलो। 1 म्हयनो उरला, 1 म्हयन्यान तो WRTचो प्रपोजल करप इज नॉट पॉसिबल। सो वॉट इज द इमिडिएट रिलीफ वी कॅन गीव द पीपल, ताजेर आमी स्ट्रेस करता। कित्याक पावसाळो तुमी जाणा आतां पावस पसून येता आसतना म्हणजे घसघसान येता। सो वी आर ट्रायंग टू सी दॅट हाऊ बेस्ट इन शॉर्टेस्ट टायम वी कॅन गिव रिलीफ टू दीस पीपल।